फांत्या परार जेजूची कूड पळेवंक गेल्ल्या स्त्रियांक जाप राखोन आसलें. स्त्रियांनी चिंतलें एक आनी जाल्लें आनी एकच. तांच्या परमळीक वस्तूंक मुखार मेळ्ळे जळजळीत मुस्तायकीन असलेले जण. शेरमेल्ल्या आनी भियान तरतरलेल्या स्त्रियांक सरशीन येवन त्या जणांनी दिल्लो संदेश जिवंतपणाचो संदेश. तो संदेश हो: जिवंत असलेल्याक मेल्ल्या मदें तुम्ही सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गलिलेयांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उगडास करा. मनशा पुताक पातक्यांच्या हातान पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. जेजून तीन पावटी आपल्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा विशीं सांगलें. सुवार्ता सांगता तशें त्या दोगां जळजळीत मुस्तायकेच्यांनी सांगलेंच स्त्रियांतय घडलें. फोंडा लागीं गेल्ल्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. आयचे सुवार्तेचो प्रमुख संदेश होच: जेजूच्या उतरांचो तांकां उगडास आयलो. जेजूच्या उतरांचो उगडास नासतना पुनर्जीवनपणाक अर्थ उदेना. जेजू केवल पुनर्जीवन जाला न्हय, आपणे सांगिल्ले प्रमाणे पुनर्जीवन जाला म्हणलें महत्वाचें. जेजू जीवन जाला म्हणल्या सताच्या की तो आपणे पयलेंच सांगून दिल्ल्या प्रमाणे पुनर्जीवन जाला म्हणचें चड महत्वाचें. ही गजाल जेजू थंय विश्वास दवरचे दिशेन चड महत्वाची जाता. लुकाचे सुवार्तेंत मुखार वाचतले हांव तशें जेजूच्या जिवंतपणाक अर्थ येवचोच जेजून पयलेंच सांगलेले प्रमाणे पुनर्जीवंत जावच्यांत. एम्माउसाचे वाटेर जेजून केल्लें तितलेंच. शिसांक आपल्या आनी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो उगडास दिवो इल्लो. तो तांकां तुमी कांयच समजनी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत मानूंक कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगच्या आदी हे सगळें सोंसची गरज आसली न्हय म्हणालो. सुवार्तेकार म्हणटा की उपरांत मोइजेतावन सुरू करन सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. तशेंच 11 जाणांक दिश्टीक पडटनाय जेजून म्हणलें इतलेंच: अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातक्याच्या बक्षणाचो संदेश जेरुजालेमांतावन सुरू करन सर्व परजांक परगट करूंक जाय. पुनर्जीवनपणाचो अनुभव जोडचो म्हळ्यार जेजून आपणा उदेशी पवित्र पुस्तकांत सांगून दिल्लें उतर खरें जाल्लें देखचें. ताच्या उतराचेर बरवसचें, पुनर बरवसचें, न्हय बरवसो सांडचें, बगार बरवशाकच पुनर भोगचें.